ट्रिटमेंट प्लांटाचेर आयज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आयली, जंय तेंचें म्हणणें आसलें की पंचायती कडल्यान प्रायवेट जे टँकर्स आसा ते अलाउड करतात. थिंगासर कितें जालां, रिवर बागा माउथ जो आहा सियाक येता तो खूब कमी आहा, धाकटुलो आहा. आनी फाटल्या दिसांनी जी बिल्डिंगाची रॉ सेवरेज म्हणजे आदली सेवरेज, ओल्ड सेवरेज 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सांची जी सेवरेज काही जाता तो स्लाज जाता तो एमटी करून टँकर हाडूंक लागले आनी ती मागीर अनट्रिटेड सेवरेज रिव्हरान वचपाक लागली आनी ती येवन बिचाचेर कांय हें पडपाक लागली. सो आमकां कळलें तें कितें पळय तें. सो आमी वचून डायरेक्ट सेवेज चेअरमॅन आमचो बाब संकल्प तेंचो सगळ्यांक मेवले आमी. पंचायत सरपंचूय येयलो कलांगूटचो आनी हे सगळे टँकर बंद केले. आतां टँकर चालू कोणाचे आहा, कांदोली पंचायत कलांगूट दोनूय टँकर चालू. सो ते आतां फ्रेश सेवरेज तेणी हाडून जाय म्हणजे वॉटर ट्रिटेड वॉटर. तेंचे वॉटर सेवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे लास्ट टँक जेन्ना भरता ती तेणी पंप करून हाडटाली. वी डू नॉट वॉन्ट स्लज टू कम. इट इज नॉट एफएसटीपी. एफएसटीपी म्हणून ट्रिटमेंट प्लांट हा पणजे आनीक घालपाचे आहा ते आतां समवेअर नियर गिरी ते ट्रिटमेंट प्लांट इज कमिंग. थिंगा एफएसटीपी येवपाची आहा. ती एफएसटीपी येयले काय थिंगा व्हरून तो स्लज घालूंक जाता. आनी खंय जागो ना स्लज घालपाक. आमचो स्लज घालीत जाल्यार आमचो ट्रिटमेंट प्लांट बंद पडटलो. सो हे टँकर जे आहा जे स्लज घेवन येता हिंका आमी सांगला एफएसटीपी गव्हर्नमेंट खंय बांदता तो पळोवया. हांवूय प्रयत्न करतलो मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन एफएसटीपी बेगीन बांदूया. आतां पणजे एफएसटीपीन कितले म्हणून टँकर घेतले आमी, खंयचे टँकर घेतले. एक मारगांव हा एफएसटीपी, मारगांव सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट जो बांदला नेओ आनी तो जायका तेंचे कडेन एफएसटीपी आहा. सो आमचे कडेन कलंगुटान एफएसटीपी ना. सो एफएसटीपी आनी आमकां एफएसटीपी बांदपाची गरजूय ना कलंगुटान. सो एफएसटीपी जेन्ना सेंट्रली लोकेटेड बार्देजाक म्हणून त्या जाग्यार येतलो पर्वरी आनी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे गिरीच्या बॉर्डराचेर येता तो येयले काय मागीर लोकांक थिंगा व्हरून घालून ये. सो टँकर वाल्यांचे अगेन्स्ट आमी ना, पूण तेणी हाडून स्लाज खाली करप थिंगा आनी रिवर पिड्यार जावप आनी थिंगा बागा बिचार सगळे ट्युरिस्ट आनी लोकल न्हावपाक येता आनी ट्युरिस्टूय न्हाता ते आमकां नाका जाल्ले. सो कलंगूट भागाचे लोक कितें म्हणटा, कांदोळचे म्हणटा टँकर येता आनी ते खाली करता म्हणटा आनी आमचे कांदोळेचे टँकर येना, कांदोलीचे पंचायतीचे टँकर येता. बट तेंच्यांनी अशें एलिगेशन केलें की पंचायतीच्या नांवार प्रायवेट टँकर्स येता. आमी कोणाचे टँकर घेवचे ना. कांदोली पंचायतीचे टँकर घेतले. कांदोली आणि कलंगूट, कांदोली आता पळय तेणी 1 स्टेप फुडें मारला आनी थिंगा ते सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट बांदूंक सोदता. नॉट टू कनेक्ट द हाऊसेस ऑर हॉटेल्स, डायरेक्ट टँकर खाली करप. सो ते तेंचे प्रयत्न चालू आहात. तेणी चालू केले ते म्हणजे दे वील गो टू पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. दे वील प्रेझेंट द होल केस ऑफ म्हणजे ती जागो जेन्ना कोमनिदादीचो आहा they will take permission if it is within 100 meters of the CRZ. They will take permission from CRZ. They will take permission from Pollution Control Board. They will have to present the whole case to the Pollution Control Board. की आमी आनी तेणी हे करचे पडटले थिंगा सिन्स दे आर बिल्डिंग द एनवायरमेंटल क्लियरन्स म्हणजे EC आख्खी लागना थिंगा म्हणजे ते स्मॉलर देन एनवायरमेंटल क्लियरन्स म्हणून एक तांकां हें मेळटा विच इज गिवन हियर ओनली इन गोवा बाय गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. एनवायरमेंट डिपार्टमेंट दिता ते अंडर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. ती एकदा एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट म्हणून एक स्टडी करची पडटा. सो एनवायरमेंटाक खंय घातक जातले काय म्हणून एसटीपी बांदत जाल्यार विच इज सफिशियंट फॉर कांदोली विलेज ओनली. सो दॅट इज रिक्वायर्ड. आनी तेणी बांदप आनी ते उदक आख्खे जे बांदार आमी झाडां लायता तेका घालप. सो कांदोली येतले ते. इट इज नॉट आतां सिन्स कांदोली डज नॉट हॅव आमी तेंचे 1-2 टँकर पंचायतीचे अलाव करता हिंगा खाली करपाक. इट डजंट मीन दॅट एंटायर सेवेज ऑफ कांदोली इज कमिंग हियर. दुसरे जे टँकर आहले ते बंद केले, प्रायव्हेट टँकर आहले ते बंद केले. आतां बोबाट खंय जाला, बोबाट जालें की तेंचे टँकर बंद जाल्या म्हणून. सो आमी गव्हर्नमेंटा कडेन ते उलोवपाचे आहा की बाबा ते टँकर स्लाज हाडटा पळय ते घालीत जाल्यार बागा बीच पिड्यार जाता. आमकां प्रॉब्लम ना. स्लज जर तर घातलो थिंगा जाल्यार तो अनट्रिटेड वेस्ट रिवरान वयता. सो दॅट वॉटर ट्रिटेड वॉटर हॅज टू गो समवेअर. इट इज नॉट गोईंग एनीवेअर. इट इज गोईंग इन द रिवर. सो वी आर गेटिंग फ्रेश वेस्ट coming in the STP, which is enough for us. We don't want tankers to come from entire North Goa. That is